दिव्यवाणी 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 मग छनो चिन्न बाई ती भायर थावन म्हाका फोन करून मस्तू दीस रडटेली थोड थोड फोन करचें कालें करचें म्हण कळना म्हणटाली कित्याक म्हळ्यार तिचो पती भारी बरो मनीस दोगांनी मेळोवन आमकां इल्लेशें बरें कर व्हडलें घर बांदया आनी भुरग्यांक एक बऱ्या तरेन वयर एक शिकाप दिवन तांकां हे बऱ्या हंताक पावया समाजीन ते उन्नत स्थानाक पावया म्हणल्यार इराद्यान तांणी दोगांनी चिंतून पळोवन उलाणें करून आपूण एक 5 वर्सां भायर गोळचें म्हणून ती गेली परगांवा गेली आनी बऱ्या कामार रावली बरो लांकडी सांबाळ आनी भायर बरें काम करून मस्त घरांनी काम करून ती गोळोवन हांगा धाडटली तशें भायर गेल्ली वो गेलो मनीस बरो आसलो थोडो तेंप सुरू इल्लोसो म्हाका बेजार जाता कंद जाता उडास येता म्हण सांगचो आसलो मनीस मागीर 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 सोऱ्याक देंवलो म्हणून जाताना 3 वर्सांनी कश्टांनी हिणें काडली आयली आनी हांगा येवन ताका एका सोरो सोडच्या जाग्यार घालो संस्थांनी घालो आनी सोडीन आनी हांव पियेना हांव सोडता म्हणलो आनी तो परतून तो भायर गेलो आनी तो परतून ह्या सोऱ्याच्या अंतून ताका भायर हाडलो घरा दवरलो आनी ती परतून भायर गेली आनी भायर गेल्या उपरांत परतून आतां ती एक 3 वर्सां जालीं आतां भायर आसून आतां परतून तो कुठीन बेबदो जाला ती थंय रडटा मागीर ताका ह्या परिस्थितींत आमी कांय करूंक जायना गे म्हूण तुका बगूंक पुरो ह्या परिस्थितींत आनी ह्या एक सवाल तुमच्या मुखार दवरून हाचे विवरण दिजां कितें आमी बेबदे जाता कितें आमी सोरो पिवन आमाली जाता बेबदे जाता एडिक्शन अल्कोहोलीक एडिक्शन जाता आनी तांकां अल्कोहोल डी एडिक्शन सेंटरां म्हण आसात मस्त आसात कोड्याळांत आतां मस्त उबी रावल्यांत हांगाय आसात येणें बोंतणी पुरा जाल्यांत डी एडिक्शन सेंटर म्हणून जें सोरो सोडोवची आमाल पिवन सोडोवचें तशेंत आनी मादक वस्तूಗಳ ವ್ಯಸನದಿಂದ ಮುಕ್ತ म्हणून व्हडली बोर्ड घालून आनी प्रसाद मुक्त म्हणून देखून हें व्यसनां मुक्तागी एडिक्शन सोडचें ह्या लाबदोनी बेबदेपण कशें जाता म्हूण पळय आनी एक आवय थंय भायर थावन पुताक हांगा शिकपाक म्हूण घाल्लो बेंगलोरांत एक नांवाड दिव कितल्यो 1 लाख त्या कॉलेजीक सीट मेळ्ळ्या तितले लाख दिवन ती सीट दिवन घाल्या आनी थंय PUC शिकला आतां आनी हांगा ताका शिकोवंक मुखलें शिकोवंक गेला आनी तो हिस्का शिकच्या बदलाक ड्रग एडिक्ट जाला ड्रग काडूंक शिकला आमकां पातयेवंक जायना इतलो बरो भुरगो कितें जालें आमकां पातयेवंक जायना वो कसो ड्रग एडिक्ट जालो गे म्हणून आनी थोडे हांगा हाडले भुरगे आनी चेडवां तशेंच शिकोवंक शिकनात इस्काला वचनात सुकारी मारतात ती शॉपिंग करन जेवण खावन करन वचनात तशें म्हणून आमी इतलें ताका बरें करून धाडलें भुरगीं डॉक्टर जाता इंजिनियर जाता म्हण आमी हांगा हाडून घाल्यां तांकां अशें करता भायर थावन फोंडां येतात ही कशी लाबदोनी आयली बेबदेपण कशें आयलें म्हणून आमी एक घडी भर आतां नियाळ करीचें आनी आतां नियाळ करून मोगाच्यान हें बेबदेपण तें काडचें कशें गे म्हणून पळय बेबदे जायनातले बरी आमी कितें करी येता म्हणलें कित्याक बेबदे जाता म्हूण कळ्ळें जाल्यार आनी तें कित्याक जाता म्हूण तें कारण कळ्ळें तें कारण काडलें जाल्यार ते बेबदे जायनात एडिक्ट जायनात ते अल्कोहोलीक एडिक्ट जायनात ते एडिक्शन जायना अल्कोहोल एडिक्शन जायना देखून तिच्या पुताक हिच्या दुवेक या तिच्या पतीक हिच्या पत्नीक कशें एडिक्शन कशें आयलें म्हूण पळया आनी खंयच्या प्रकाराची खाली अल्कोहोलीक एडिक्शन मात्र गी ह्या उरल्या टायपाचें एडिक्शन आसात ह्या विशयांत एक घडी भर आमी नियाळ करून पळया भोव वाजबी पण म्हाका दिसता मोगाच्यानो बेबदे कित्याक ते लाबदोनी येता तांकां कालें मेळटा सोरो पियेल्ल्यांत सोऱ्याची लाबदोनी करून एडिक्शन जाल्ल्याच्यान तांकां कालें मेळ्ळ्यार मात्र न्हय आमी करचें आतां बैल्या गांव घेता बरो सांबाळ मेळटा म्हणून आमी फोरेना घेता फोरेना काले घेता म्हणटा बरो सांबाळ मेळटा देखून बरें काम मेळटा बरो सांबाळ मेळटा म्हण येता म्हूण सांगता आमी तशेंच ह्या सोऱ्या तावन ह्या ड्रग्सा तावन ह्या हांकां ह्या एडिक्टांक कालें मेळटा ह्या लाबदेल्यांक बेबद्यांक कालें मेळटा ह्या सोऱ्यातावन बेबद्यांक कालें मेळटा गी तें पयलें सवाल आमी आज विचारून काडून नाका जापचोवया तांकां मेळटा दुखी थावन सुटका रिलीफ
रिलीफ फ्रॉम पेन. दुखीतावन सुटका. कसली दुखीतावन सुटका म्हळ्यार हाका दुखीतावन तांच्या थोड्या समस्यांक पर्याय मेळटा म्हण तांणी पिवोवनची त्या दुखीतावन पर्याय मेळटा म्हण. वय आमकां समाधान भोगिल्ल्या बरी जाता म्हणटात. भोगिल्ल्या बरी जाता मात आमकां समाधान ह्या करकारायतावन ह्या करंदायतावन ह्या दुखीतावन आमकां समाधान मेळ्ळ्या बरी जाता म्हण ते सांगतात. आमकां समाधान मेळ्ळ्या बरी जाता म्हणून देखून ते मेळटात. हे सेन्स ऑफ कंट्रोल मेळटा आमकां. आमच्या जिणेर आमकां कंट्रोल ना. आमच्या थोड्या संगतीन आनी आमकां कंट्रोल ना. कुटुंबा जिवितान आमकां कंट्रोल ना. म्हाका बायलेचेर कंट्रोल जायचे, म्हाका भुरग्यांचेर कंट्रोल जायचे, म्हाका म्हज्या कामाच्या जाग्यान कंट्रोल जायचे म्हणून कंट्रोल मेळा जें पियेल्यार म्हाका कंट्रोल मेळटा म्हण. म्हाका कंट्रोल मेळटा रावोंक उलोवंक आनी परत जाता कंट्रोल मेळटा म्हण. वो कंट्रोल मेळच्या खातीर थोडे पियेतात. कंट्रोल मेळच्या खातीर थोडे कामनेस म्हणटात. कामनेस म्हळ्यार थंड जाता तिके इरार येता थंड म्हणजे दूख पयस जाता तिके थंड समाधान जाता म्हण कामनेस जाता म्हण पियेतात. थोडी दुखी खंत बेजारा येता खंत बेजाराच्या दुखीतावन म्हाका खंत बेजारा इल्लीशी पयस गेल्ल्या बरी जाता. खंत बेजार येता म्हाका सुटका मेळटा म्हणून सोरो पियेतात. हामाल पियोवन हें काणयतात. भुरगे तेच्यान ते चेडवां चेडके दादले आनी स्त्रियो हे सोरो पिवोवचें कारण कळ्ळें की म्हाका रिलीफ मेळटा ह्या दुखीतावन ह्या खंत बेजारा येतावन ह्या दोसच्या संगतीतावन म्हाका कंट्रोल मेळटा. म्हाका रिलीफ मेळटा सुटका मेळटा. थोडे ते म्हाका सुटका मेळटा म्हूण त्या सुटकेच्या आशेन म्हाका खंत बेजार येतावन ह्या दुखी जावन सुटका मेळटा देखून हांव पियेता. पियेल्या क्षण म्हाका सुटका मेळटा. म्हाका कांय खंत जायना कांय दूख जायना देखून हांव पियेता म्हूण ते सांगतात. वय तांच्या जिणेंत मोगाच्यान हें कित्याक ना. हें सूख समाधान कित्याक ना. ह्या दुखीतावन तांकां सुटका कित्याक ना. तांच्या जिणेंत कित्याक ना. हें समाधान ह्यो कंट्रोल कित्याक ना. कुटुंबाचेर कंट्रोल आनी कित्याक मेळोना तांकां. ह्या दुखीतावन सुटका कित्याक मेळोना. कित्याक रिलीफ ना. पूण म्हळ्यार कित्याक म्हूण सांगल्यार ल्हान बाळपणांतावन तांकां एब्यूज केलां. स्त्रियांक आनी चेडवांक ल्हानपणांतावन एब्यूज केलां. कशें एब्यूज केलां. तांकां मारलां, तांकां नेगार केलां, तांकां निग्लेक्ट केलां, तांकां जाय जाल्या गरजांक आनी पावना आसतना निग्लेक्ट केलां, ताका खोणशाक घालां आनी तांकां तांचो दुरुपयोग केला. तांकां फिजिकली मारलां दुखयलां कुडीक आनी तशें करून दुखयलां. आनी थोडे फावटी सॅक्शुअली करनी, थोडे निग्लेक्ट करनी आनी थोडे फावटी बोगणां तांकां मोग जाय मोग मेळोना. ताचे बरोबर राग दिला. बोगणांच्या आतां बेन भितर घालां, खंत भितर घालां, एका तराचें आपादेर भितर घालां. वय हें सांगाता मेळोन तांच्या भितर एक दूख केल्या हें सगळें सांगाता मेळोन आशिल्लो मोग नासतना दूख दिवन मारन आनी तांकां जाय जाल्लो आदार दिनासतना आनी तांकां सपोर्ट करनासतना अशें तांच्या इमोशनली तांकां भिरांत भितर घालन एक टेन्शन भितर घालन तांकां आमी काली केलां म्हळ्यार एक बेजाराय तांची खंत बेजाराय भितर घाल्या. हे खंत बेजाराची दूख ल्हान बाळपणांतावन आयल्या. थोडे फावटी स्त्रियांक आनी थोडे फावटी दादल्यांक चेडक्या भुरग्यांक बाळपणांतावन तांच्या जिणेंत दूख आसा. मारन तांणी आशिल्लें मेळनासतना तांकां मोग दिनासतना तांकां निग्लेक्ट करन तुज्यातल्याक तास म्हणून तांकां सोडन तांकां गुमान दिनासतना तांकां वाडयनासतना तांकां जाय जाल्ली वाडावळ हाडनासतना तांकां खंत बेजाराय दिवन आनी तांकां दूख दिवन तांच्या भितर एक आमी दूख आसा केल्या. आनी ह्या दुखीतावन आतां घालन जाता सुटका जाय. पळय आमच्या कुडीक एक मार जालो, एक्सिडेंट जालो चिंत्या. एक्सिडेंट जाल्ल्या क्षण आमी आस्पत्रेक व्हरता आनी आस्पत्रेक व्हरून दाक्तर गेल्ल्या कुडल्या कांय दितात पेन किलर्स दितात. म्हळ्यार पेन म्हळ्यार दूख काडचें वखात दितात. कालें तें ड्रग मॉर्फीन म्हणलें एक ड्रग तांकां दितात. मॉर्फीन म्हळ्यार ड्रग पुट्टू ड्रग मेडिकली कांय बरसना. भायर मेळचें जाल्यार इल्लें उदक आनी तें ड्रगान बरशितात. दाक्तरान दिवचें इंजेक्शन कांय बरशिना प्युअर ड्रग दितात. तें खाणें लक्षण कितली दूख आंगांत आहा तुका कळना. पेन किल्लर म्हणटा आमी. दूख काडचें वखात इंजेक्शन दिता. तें दिल्ल्या क्षण तुका आंगांत कितली दूख जाल्यार कळना. पळय तर दूख काडचें कशें मॉर्फीन म्हणलें तशेंच सोरो काल काडटा दूख काडटा. गट्टू सोरो पिवंक पडटा. अर्दी बाटली मुखाल बाटली पियेतात. तो जाळा मोतींतली दूख चुरी कळना सोरो पियेल्या कित्याक सोऱ्याक दूख काडची तात्कालीक. तो आमाल आसता म्हणचो तकली दूख बोगाना
दूकच म्हणली बघना ताका ही दूख कुटुंबाची दूख या ल्हानपणा बाळपणातना इल्ली दूख या संबंधनातली दूख मोकरणातली दूख ही पुरा दुखी आहात ह्यो दुखी एक्की बघनात कुटुंबाची दूख शेजांबारीची दूख सलवणी तावन आयिल्ली वेपार बुडलो पुरा वेपार बुडलो पयशे नात रिणान बुडला आतां हांगा दूख तकलेन ती दूख काडटली कोण दिना ताचे कडेन उलोवन आनी पुरा दूर जाता तुका कोणें घालूं सांगलें कोणें करूं सांगलें दूर जाता दूख चड जाता वो पिवंक सुरू करतात पियल्या तक्षण आळे अशी दूख ताची उणी जाता मॉर्फीन दिता थोडे फावटी तशेंच सोऱ्याक एडिक्ट जावचे ताकात थोडी गांजा खाणेतात थोडे गांजा खाणेतात थोडे कठीण बेबदे पियेतात थोडे एडिक्ट्स गांजा खाणेतात आनी थोडे हेरोईन खाणेतात थोडे कोकेन म्हणलें खाणेतात हे नाना तरेचे पेन किलर्स खाणेतात हे दूख काडचे दूख काडचे खातीर सोरो आनी प्रकरणाचो आतां खेळ्ळें काल्याक पियेतात म्हणून ती दूख विसरूंक एका घडी भितर दूख विसराचें दूख म्हाका कळोवन ही दूख सोंसूंक जायना म्हाका ही दूख तकलेंतली काडच्या खातीर मतींतली काडच्या खातीर ते पियेतात देखून कित्याक पियेतात म्हळ्यार कित्याक ते फेळटा सोऱ्याचो काले मेळटा म्हळ्यार दूख तांकां विसरातात विसरोणी मेळटा विसरोणी दूख विसरोवन सोडटात ते घडी दुखूच ना दूख काडटा तांची सोऱ्याचो तांकां दूख काडचें मेळटा तशें दूख चलता दोय विसरातात ते दुसरें एडिक्शन्स जातात विसरोवच्या खातीर जातात दूख विसरोवचे काल्याक ते एडिक्ट जातात की म्हण आतां तिसरें सवाल कित्याक ते एडिक्ट जातात दूख विसरोवंक खंत बेजाराय विसरोवंक कंट्रोल मेळोवंक पिवून आयिल्ल्या क्षणाक गोळांत येवन कोले उलयतात पळय ते व्हडल्या जाणा बरी खंयची जे हिमालय पर्वत चडल्या बरी ह्या व्हडल्या सायबा बरी उलयतात घरा येवन उलय कित्याक कंट्रोल दाखोवंक ते उलयतात वस्तू उडयतात म्हण हांव अधिकारी म्हण सर्वाधिकारी म्हण हांव सद्दाम हुसेन म्हणून तो व्हडलो मनीस म्हणून सुशेगाद म्हण दाखोवंक वय देखून मगाच्यान ह्या खातीर ते करतात तेका म्हळ्यार थोडे विसरूंक फॉरगेट करूंक दूख आनी पुरा विसरूंक कंट्रोल मेळोवंक आनी पुरा मतींत डिस्कम्फर्ट आसा तांच्या मतींत डिस्कम्फर्ट म्हळ्यार समाधान ना मतींत डिस्कम्फर्ट समाधान ना मतींत ते प्रशांत ना देखून डिस्कम्फर्ट आहा देखून त्या खातीर ते पियेतात ते डिसेंबरांत सुशेगाद ना देखून ते सुकोवच्या खातीर टू एस्केप फ्रॉम दीस सिच्युएशन टू एस्केप या बिझनसांत बुडला या संबंधांत तुटला या काजराचें जिवीत पाड जालां या आनी कितें जालां या समस्येंतावन सुकोवच्या खातीर आमाल पियोवन सेवतात ते आमाल पियोवन सांगतात मगाच्यान आडी लान्स म्हणलो एकलो सांगता आडी लान्स म्हणलो व्हडलो सायकॅट्रिस्ट डॉक्टर तो नावाडी सायकॅट्रिस्ट सांगता ते कशे एडिक्ट जातात गी म्हणून त्या विशयान सांगता तो लोक कित्याक एडिक्ट बेबदे जातात तिचो पती कित्याक बेबदो जालो हिचो पूत कित्याक एडिक्ट जालो तिचें दूख कित्याक एडिक्ट जालें हाची पतीन कित्याक एडिक्ट जाली ही कित्याक एडिक्ट जाली एडिक्ट जाली वय हातूंत धार्मीक नांत म्हणून धार्मीक हे आसात याजाकाणी नांत म्हणून याजाकी आसात एडिक्ट जाल्ले आसात तांकांत म्हणलें एडिक्ट तांचे आसात कोणाक भितर दूख आसा पळय ते सगळी ती दूख काडच्या खातीर या इल्लें म्हणून लांब वचून एडिक्ट जावन येतात याजाकांच्यान थंय एक सोरो सोडोवचें निवास आसा हे लब्ध न्ही सोडचें वय तशें सगळ्यांक तूं हाका बली जातात सोऱ्याक बली जातात एडिक्ट जातात सगळ्यांक बली जातात वय कशें देखून हो सायकॅट्रिस्ट काले म्हणटा म्हण सांगल्यार हे कशे एडिक्ट जाले इतले बरे मनीस हे असले स्ट्रॉंग मनीस कशे हे चिंतनांतल्या बरी एडिक्ट जाले हे कशें ते व्हडल्यान तांकां कशें म्हणून तो म्हणटा लोक तीन संगती खातीर एडिक्ट जाता मुख्य तीन संगती खातीर ह्या तीन संगती खातीर लोक एडिक्ट जाता म्हण तो सांगता आतां पयलें खालें म्हळ्यार लोक खालें म्हळ्यार तीन बे मनशाक आसा ह्या बियातावन भायर येवच्या खातीर तो एडिक्ट जाता म्हण सांगता तीन बे पयलें बे खालें म्हळ्यार मनशाक मरणाचें आपूण मरता म्हण बिया आयले इल्ले पिवंक सुरू करतात मरणाच्या बियाक ते सोरो पियेतात म्हणटात दुसरें खालें म्हणटा म्हळ्यार मरणान लोकांक भियोवचें तें तितलें बे मरणाचें बे आसा पूण तितलें आमकां बघाना केदाळ मरता म्हूण गुत्तना देखून तितलें बे ना म्हण सांगता तो पयलें मरना भियोवचें दुसरें हेरांक पोती घालून भियेता पोती एक बे आसा दादल्यांक एक बे आसा स्त्रियांक एक बे आसा भुरग्यांक बे आसा थोडे वटेन दादले येतात आनी म्हणटा फादरांक कोणाक भियेना कामाक भियेना आनी रिणाक भियेना इतलें रिणाक काले भियेना पूण एक भियेता घालें म्हणटा म्हज्या बायलेच्या आवयक सासूमांयक कुटीन ती खंय दुतात कलेम आमच्या मद्यांक करीत की म्हणून ती आमकां बरें तान दिवंक सोडटा गी ना म्हळें वय म्हज्या बायलेच्या आवयक म्हूण सांगतात
वय आनी ते पतीन येवन सांगता हांवें भिवचें एक भिवचें एकल्याक तो कोणाक म्हळ्यार म्हज्या न्हवऱ्याच्या भयणीक नंडेक आनी ससूमायक ती काय आमच्या वीक घालीत की आमचो नाश करीत की संबंद आमचें जोडलें पुरो आळवो म्हजेर सांगणासान खंय आमकां गोतू ना म्हाका तें कठीण बिये म्हणून ते बियाक थोडे पटीन ती बाल मनशांची सोरोफ येता मांयच्या बियाक नंडांच्या बियाक आनी पुरा देखून याळे एरांचें बिये पयलें मोरनाचें बिये एरांचें बिये वय थोडे नाना तरेचें बिये आसात ना भुरग्यांक आवय बापायचें एरांचें बिये आसता देखून एरांच्या बिया खातीर तो पियेता म्हणटा तिसरें कालें बिये म्हणटा म्हळ्यार तें बिये मतीक 3 संगतीक आमी बियेता म्हणटा तो तिसरें एक भिवच्या मोरनाक एक एरांक बायल्यांक एरांक आदर्स दुसरें खालें म्हळ्यार म्हज्या सोंत मतींत म्हज्याच मतीक म्हाका दोस्ता देखून म्हजी मत ती दोशीतावन म्हज्या मतीच्या दोशीतावन म्हज्या मतीन तें बें आसा म्हजें मत कठीण दोस्ता बसल्यार बसोवन सोडिना म्हाका हांव चोड आसा ताचे त्या दुखी उडास येता म्हज्या मतीन आसल्या दुखीक म्हज्याच मतीक भियोवन हांव खालन करता म्हणटा तो हांव खालन करता कठीण कामार पडटा कठीण वर्कॉलीक सकाळीं गेचें ऑफिसान 9 वरां सुरू जाता जाल्यार 9 वरां सुरू 7:30 वचून सुरू करचें काम ही काम करता सगळी आण दितात काम करचें काम केल्लें बरें ह्यो चूर उणें जाल्यार हात पांय काम सुरू जाली कामाचें एडिक्शन एक 8 घंटे 9 घंटे केलो म्हणून थोडे खायन बसून कामूच करचें पयशे जोडचे काम करचें कामूच एक देवान दिल्लें लायफ आमी संतोशान करची जें समाधानी गरजेचें म्हणून काम करून एक सायड मागीर काल्यांक जाता तांची एक सायड समाज चलना तशें देखून कामाचें एडिक्शन थोड्यांक देखून कामां घालतात वर्कॉलीक जाता थोडे वर्कॉलीक जाता ताका घालतात तशें मागीर थोडे मनीस कालें करतात म्हळ्यार तें एडिक्शन कालें म्हळ्यार छटवटके थोड्यांक शॉपिंगान भितर दूख आसा ती दूख एक घडी माजोवचे खातीर शॉपिंगां दोवचें एक वस्तूर घालचें वस्तूर घालच्यो नवे वणो कोणाच्यो हलक्यो कोणाच्यो शर्टां कोणाची पॅन्टां कोणाची शॉपिंग करचें शॉपिंग थोडीं वॉचांक एक बायल म्हणटा तो एक 15 दिसांक एक वॉच हाडटा फादर आमचें बरो सांबाळ आसा बरो बिजनस आसा बरो सांबाळप एक कितलीं वॉचां फादर पळयात ताच्या रुमान दवरून एका म्हयन्याक अशें वॉचां फक्त वॉचां थोड्यांक कारां बदलूंचें 6 म्हयन्याक आनी परत एका कारा फाटल्यान आतां आनी एक कार काल्याक त्या कारार थोड्यांची कारां पळय कितलीं वर्सां जाता अंबासेडर कार एका गराजी घ्या तो अंबासेडर कार व्हरता इतली हेरांक आनी परत कोरोना व्हायरसाक कुमो करता तो ताका व्हडल्यांक कार कण येता ना ताचे अंबासेडर कारत तेंत आदल्यांक कारत ताका ते मॅकानिका तो समाधान दिता खालें जाल्यार तेंत कार काडून त्यात कारार रावतो अणकूल बोस्त व्हडल्यांक घर आनी अणकूल आसलो मनशाचें उलोवचें आमी खबर कित्याक म्हळ्यार तो बदलिना त्या वय मगाच्यान थोडीं कारां बदलितात वस्तूरां बदलतात थोडीं भुरगीं शॉपिंग सगळो दीस शॉपिंग करतात अयो आवय बापायचे कितले पयशे रडटात कितले पयशे धाडल्यार पावनात म्हूण शॉपिंग एक टॉप काणयलें तें काडलें आनी एक टॉप काणयलें आनी एक टॉप काणयलें आनी एक काणयलें तितकेच त्याच काणयलो गेलीं शॉपिंग केलें शॉपिंग कित्याक एडिक्शन ताका एडिक्शन जाल्यार ती लबदोनी आयल्या तांकां बेब दिन जाल्या त्या विशयान बेब दिन जाल्या लबदोनी जाल्या थोडीं शॉपिंगान आनी पुरो सगळो दीस शॉपिंगान घालता थोडीं जंक फूड भायर तावन हाडोवचें 11 वरां 12 वरां राती 1 वरां रातचे सुमार ताण दिवचें आत कोडयाळान जालां तें आतां गुंतूना म्हाका हे कोरोना आयिल्ल्या उपरांत राती फूड आसा म्हूण हाडलें आमच्या पेपरांनी एक पेपर आमी हिंदूचे पेपर हाडय तांकां ताचे भितर ल्हान आमकां हँडआउट्स जातात एंड लिफलेट आसात त्या लिफलेट काडून पळयता ना तांदूळ पुरो आसा राती तुमकां जेवण आसा इतल्या वेळार आमी शॉपिंग करता तुमी आमकां कॉल करा हलेलीं जेवणां मेळटा सिटी भितर म्हूण राती सगळो दिशी खावचें आनी बाबा केदी मोठी नाल्यार वेट चड जाल्या साखरेचें गोडशें आनी मांस आनी चड लेखामीत खावन आमकां एका तावन एका पिडेक येता वय तशें व्हडल्यान हेवी जावन येता आमी हेवी जावन येता देखून मगाच्यान ही मोठाय आमकां बरी न्ही म्हण थोडी म्युजिकाक आनी एक भुरगो खंय शिकन आवय रडटा इतल्यान सगळो दीस कानांत घालून म्युजीक काडून आयकोवचें कोलें म्युजीक आनी पुरा म्युजिकाक एडिक्शन थोडे सोऱ्याक थोडे शॉपिंगाक थोडे खाणा जेवणाक थोडे म्युजिकाक आनी थोडे पोर्नोग्राफी आनी थोडी धारावाही टीव्ही मोबायलाक एडिक्शन सकाळ संजे सकाळ उठल्या क्षण जायजेत सान मुसोरी तांकां तातूंत सुडका तातूंत ही दूख काडूंक थोडी आमी सगळी मोबायल पळयता वॉट्सॅप पळयता दूख काडूंक न्ही जाल्यार तें एडिक्शन न्ही पूण मतीन तसली दूख काडूंक आमी शॉपिंग करता जाल्यार तें एडिक्शन मतींतली दूख काडूंक तशें आमी एडिक्ट जाता म्हूण कळ्ळें त्या विशीं एडिक्टा बरी आमी पटी मारता एडिक्ट्स पळय सोरो पियेतात तूं सोरो पियेता की पळय ओप्पोन दी पळय हांव पियेता म्हूण सांगून दी पळय पटी मारतात ते
हांव पियेना तितलो पियेना म्हणटात. तशें शॉपिंग करचे सगळं मस्त वस्तू कणे ते विचार पळय सांगून दी पळय एडिक्ट तूं वर्कॉलीक म्हूण सांग पळय ती फटी मारतात. हांव इल्लें म्हणजे इल्लेशें काम करता म्हूण पूण कितले 16 घंटे 17 घंटे काम करचें आंत न्हिदता म्हणसरी कुटमाडे उलयनातले म्हणटा बसून काम करचें. तशें एडिक्ट फटी मारतात. थोडे वस्तू खातात आनी खावंक करता आमी सड्ड कांय ना मोठी जाल्या म्हणटात. हांव सड्ड कांय ना मोठी जालें ना सगळो दिसी खातात गच्ची म्हणटात खातात बैलें अशी खाण बैलें एडिक्ट जंक फूड खातात. जंक फूड केल्ले क्षण मोठा येता कठीण मोठा येता त्या वेळी आमी फटी मारता. कित्याक सोऱ्याक लाभ जाता मोगाच्या न्हू कित्याक लाभ जाता सोऱ्याक कित्याक लाभ जाता. एक प्रयोग केलो विज्ञानीनी सायकॅट्रिस्टांनी एक प्रयोग केलो. त्या प्रयोगांत 2 उंदीर तांच्या आवयतावन विंगड केले. 2 उंदरांक जल्माल्या तक्षण उंदरांक 2 उंदरांक तांणी विंगड करून त्या दोनी उंदरांक एका गुडांत घाले तांणी व्हडलो गूड केलो आनी त्या ल्हान पिलांक आवयचें दूद खावच्या पयल्यान त्या 2 पिलांक काडलें आनी तांच्या तोंडा भितर ल्हान चीज घाली आनी दुदाच्यो गुळयो ल्हान गुळयो करून तांणी दुदाच्यो गुळयो त्यो चोवन तेन्ना सगळो दिसी घडये तांच्या तोंडांत तांणी घालून गेले म्हळ्यार ह्या दुदाच्यो गुळयो करून घाल्यो आनी ल्हान चीज काडून घाली आनी खावन तांणी मागीर तांणी घालें म्हळ्यार तांणी तोंडान घाल्ल्यान खावंक सुरू केलें मागीर तांणी घालून केलें. एक 15 दीस जाल्ल्या उपरांत ते वाडले बरे खावन आनी व्हड जाले उंदीर गिवाडचे न्ही 15 दीस जाल्ल्या उपरांत तांणी घालून केलें. तांणी तोंडा दिवच्या बदलाक एक त्याच्या मुखार तिक्केशे मुखार तांचे खंय बसल्यार ताचे चूर मुखार त्यो गुळयो घाल्यो बिलकूल खावना तांणी बिलकूल आपडोना मागीर त्यो काडल्यो आनी तोंडान घाल्यो पुरो केलें. तोंडाचे तिक्के मुखार मिश्या लागच्या कडेन ते घाल्यात बग्गून खायनात. कित्याक म्हूण सांगल्यार मोगाच्या न्हू कित्याक तांणी तशें केलें उंदरांनी खावना पळय तोंडा दिल्लें तांणी केलें पूण मुखार आशिल्लें तांच्या तोंडा कडेन दवरलें खावना कित्याक म्हळ्यार आमच्या मेंदांत तें खा म्हणचें सिग्नल दिवचे रिसेप्टर्स आसात. ब्रेन ताका डॉपामीन रिसेप्टर्स म्हणटात मेंदू सांगता खा म्हणूंक ती मेसेज काणूंचे रिसेप्टर जायचे. आतां तुमकां पळय मोबायलांत आमी शर्मा मोबायलार तुमकां येता मोबायलार रिसेप्टर आसा हांगा आयलो वाऱ्यार आसचे ते तरंगा तुमी तांकां काणूंक वय ते नेटान जावन येवचे सिग्नल्स काणूंचे रिसेप्टर आहात ते टक्क धरता सिग्नल येयले आसून काणयतात काणूंचे रिसेप्टर्स भितर आहात. ते रिसेप्टर काडल्यार मोबायलान कांय येना पल्स काणूंचे कांय ना ते रिसेप्टर. तशेंच मेंदा ते खंय जावन शिकल्यात ते मेंदांत शिकल्यात. मेंदांत डॉपामीन म्हणलें एक ग्रंथी हार्मोन आसा ताका डॉपामीन रिसेप्टर्स नात ते आयिल्ल्या तक्षणांत धरून काणयता मेसेज मेंदांत आयिल्ल्या क्षण मुखार दवरलां दोळ्यान पळयलें मेंदा घेता मुखार खाण दवरलां खा म्हणून सांगतात. ते सांगल्या तक्षणां ती मेंदांत धाडिल्ली मेसेज काणूंचे रिसेप्टर आसात रिसेप्टर तक्षण वचून खातात. ते नांत कित्याक म्हळ्यार ल्हान तावन ते सुरू ते काणाच्या विशयान ते डेवलप जावचे ते सुरू तावन जल्माल्या घडये तावन 15 दिसां भितर माजरांक उंदरांक ते रेडी जातात म्हणल्यार रिसेप्टर. ते रिसेप्टर आसले तांकां खा म्हूण सांगूंक ते रिसेप्टर डॉपामिनान करूं ना रिसेप्टर्स नात तांकां मेसेज मेळनात ते रिसेप्टर्स नात. तशें जाल्ल्या वरवीं तांणी उंदरांनी खाली केलें मुखार घाल्यार तांणी खाणोवना. तशेंच मोगाक रिसेप्टर्स आहात मोग काणोवंक आनी मोग काणोवंक ते रिसेप्टर आसले तो मोग मेळना जाल्यार त्या रिसेप्टरां मेळना जाल्यार कठीण बेजाराय जाता. मोग काणूंचे रिसेप्टर्स आहात ल्हान तावन आवयक बॉन्डिंग जाल्लें पळय आवयक बॉन्डिंग जाल्लें आवयच्या आवयक आनी भुरग्याक बॉन्डिंग जाता कित्याक म्हळ्यार भुरग्याच्या मांड्यांत आवयच्या मेंद मेळ्या आवयचो मोग तो बगूंक रिसेप्टर्स आसा तो बगून ताका मोग जायत खाली दूद दिल्यार पावना आवयचो मोग जायचे. आवय न्हू दूद दिल्या उपरांत सकयल दवरल्यार भुरगीं रडटात कित्याक म्हळ्यार तिणें पयलीं कोंडाटो केला ताका आज कोंडाटो करना जाल्यार भुरगीं रडटात कोंडाटो जाय म्हळ्यार पोटा मात्र पावना मोतीक बोगणांक आनी परत तो मोग जायचे. रिसेप्टर्स काम करना भितरचे कंपाउंड सोडटा तशें जाय मोग जाय म्हणून तशें म्हणून देखून आतां आमच्याय आतां पियोवनेचे मनीस तांचे बेबदे म्हणून आमी व्याख्यान करता कित्याक व्याख्यान करता तांच्या आमच्या हर एकल्याच्या मती भितर आमकां आवयचो मोग घाला देवान कोण रिसेप्टर्स घाल्यात कोणाचे पतीक पत्नीचो तो विशेष मोग तो कोणा तावन मेळना पतीक त्याच्या बैले तावन मात्र मेळटा व्हंकले तावन मेळटा व्हंकलेक त्याच्या नवऱ्या तावन मेळचो मात्र मोग वर तो मोग येरान तावन कोणाक दिवंक शकना. ते रिसेप्टर्स आहात धरचे रिसेप्टर्स आहात ते नवऱ्या सोद तो मोग जायचे. आतां तो मोग मेळनातल्या वेळार मोगना दूख सुरू जाता
कठीण दूख सुरू जाता ती दूख काडूंक काय करता आमी ती दूख काडूंक आमी काय करता अल्कोहोल खाणेता आनी अल्कोहोल खाणे लक्षण काय जाता अल्कोहोल खाणे लक्षण काय जाता ते रिसेप्टरान केल्या बरी पेन किलर दूख काडटा आनी आमकां तो मोग मेळ्ळ्या बरी जाता कित्याक म्हळ्यार अल्कोहोलाक त्या रिसेप्टर ट्रिगर करूंक रिसेप्टर ट्रिगर करची सकता ड्रग्स खाणे लक्षणां ते डोपामीन लेवल हाय जाता डोपामीन रिसेप्टर बरोवन येतात ते दाळा जॉली जाता डोपामीन केदाळ येवचें म्हळ्यार आमी आसतना उल्हास करतना आनी कुतुहला दाखयतना कोणें खाली कुतुहला क्युरियोसिटी आसल्यार देखून आमच्या भुरग्यांक ल्हानपण क्युरियोसिटी शिकयचें क्युरियोसिटी कुतुहला सोदून काडचें ते विचारतात पावस कितें येता मोडांक कितें जावन येयली तांकां सांगलें लक्षण बारी संतोश जाता तांकां व्हडल्यान चॉकलेट केल्यार जाता कित्याक तांच्या माथ्यांत डोपामीन भरता कुतुहल आसल्या वेळार सेलेब्रेशन आसल्या वेळार डान्स केल्ल्या वेळार आसल्या वेळार डोपामीन बरोवन येता डोपामीन रिसेप्टर्स आमच्या मांड्यांत बरोवन येतात तो खुशी जाता मस्त खुशी जाता आतां हे बेब देखायले करता म्हळ्यार हें डोपामीन चड करता देखून बारीक खुशी उल्हास समाधान तांकां जाता देखून ते सोऱ्याक लाभ जातात देखून तांकां आतां लाभ दोनी म्हळ्यार खालें एडिक्शन म्हळ्यार खालें एडिक्शन म्हळ्यार खालें म्हळ्यार तात्कालीक सुटका दिवची एक संवय टेम्पररी रिलीफ दिवची टेम्पररी रिलीफ सोरो मुग्ध लक्षणां परतून डोपामीन डावन जालें परतून तांचें सुरू जाली आसतात काय दूख सुरू जाली तांकां टेम्पररी देखून सकाळीं उठल्या क्षणी पियेतात राती उठोवनी पियेतात देखून कळ्ळें गे ते सोरो उणो आमाल उणें जाल्यार तक्षणां डोपामीन उणें जाता डोपामीन तकलेंत उणें जाल्या तक्षणांत तें उणें जाल्या तक्षण परतून तांकां येता ती ग्रंथी उणें जाल्या तक्षण परतून तांकां कंत दूख सोडटा देखून टेम्पररी तात्कालीक सुटका दिवची एक संवय टेम्पररी रिलीफ दिवची एक संवय बिहेवियर तें तात्कालीक थोड्या तेंपा मात सूख दिता थोड्याच उपरांत बादाक करता पयलें सूख सोरो आतां पियेताना बरो मागीर जीव काडून पुरो म्हण विलपीचें पद आपलें देखून ते मागीर बादा करता तुका लिवर पाड करता पोपीस पाड करता तुजें तशें आनी इंटेस्टायन पाड करता मेन लिवर गेलें जाल्यार जीव गेलो तूं मेन कंट्रोल असो सगळ्या कुडीची नितळगाय करची लिवरान ताचे वयर प्रोटिनाचे ताका म्हळ्यार ताका लेयर आसा ताच्या भितरल्यान ताच्या लिवराच्या भितर प्रोटिनाची एक ताका साल आसा म्हणयत एक लेयर आसा एक साल आसा आनी ती साल कांदा ती खात जाता सोरो करगिता सोऱ्यान पळय आतां वायरस कोरोना वायरस प्रोटीन तें सोरो घालून हात दुजे म्हणून आमकां दुजे म्हूण सांगतात बुटलीन आमी चार हातांनी पळय घालतात तशें काय लागतें आमी धुता साबान धुता जाल्यार सोराब पळय साबान धुताना चलता हाता लागिल्ली मासाची सोराब वोस आनी परा तशें तें प्रोटीन तें साबान मात करगता तशें देखून आमी हात धुवचे सॅनिटायझर अल्कोहोल सोरो 60% वयर आसा जें म्हणटात नातल्यार तें मरना बॅक्टेरिया वायरस मरना कोरोनाचें तें मरचें जाल्यार सोरो घालून हात धुवचे म्हणा सोऱ्यांत तें केर जाता तशेंच ह्या लिवराची वणोत ताची देग ती कांय प्रोटिनान केल्या सोरो खाण येताना तें खरगोण करता आनी 3 म्हयने फावटी आमचें रगत नवें करता बदलिता पोरणे रगत मरून तें दिसून मरता तें मरल्या तक्षण तें खाल करता लिवर तें खरगोवन तें खरगिता तें खरगोवन आंगा धाडटा आतां लिवराची खात नासल्यार तें मेल्ली रगत पाड रगत आमच्या आंगांतलें वचनासतना तें आंगांत आनी पुराय येवन बेलरुबीन म्हणटा ताका बेलरुबीन म्हळ्यार मेल्लें तांबडें रगत मेल्लें आमचें रगत 3 म्हयने फावटी बदल जालें तें मरतना तें आंगांत बरोवन आंग पुरो हळडुवें जाता तें बेलरुबीन म्हळ्यार मेल्लें रगत दोळ्यांत आनी पुरो हळडुवें पित्ता कामाले रोग येता आतां कशें पित्ता कामाले सोऱ्या वरवीं येता तितलें कठीण येता म्हळ्यार ते पियेतात गोत्तासोनी पियेतात ताचे वरवीं आपण पाड परिणाम आसा वायट परिणाम घालता म्हण केल्यार आनी ताचे पळय बॅड कॉन्सिक्वेन्सीस आसा जाल्यार परिणाम आसा जाल्यार ते सोडूंक ते तयार नात हाका म्हणटा लाभ दोनी एक तात्कालीक सुटका मेळच्या खातीर एक संगत पाड म्हणी खोळोनी थोड्या तेंपा सूख दिता म्हणून ते खाणेतात पाड म्हणून म्हाका तें दुसरो फाल्यां हट करता म्हज्या जिणेक ते बाधा काडटा म्हूण कळोवनी खाणेतात पळय ताका मात्र आमी खाल म्हणजे एडिक्शन म्हणचे दूख काडूंक तात्कालीक सूख सोदून दूख काडूंक सूख लाभोवंक आनी तें म्हाका वायट म्हणून कळोवन आसुनूय ती वस्त हांव खाणेता पळय ताका म्हणटात एडिक्शन ताका म्हणटा लाभ दोनी म्हणून ह्या दृश्टेन जायते एडिक्शन नात घेता खाली सोरो मात एडिक्शन गी म्हाका सोऱ्यांक सोरो पियेल्या मात एडिक्शन म्हणून तांकां शेम करतना म्हाका काळजा बाली तोपल्या बरी जाता त्या पियोनेच्या मनशाक तूं एडिक्ट तूं बेबदो म्हण आपयतना कठीण दुखता
कित्याक म्हळ्यार हे लाभदोनी आतां शॉपिंगाचें नांगी शॉपिंग खणेता कितें आमी लाभदोनी म्हणून काणयनांतल्या जावंकूच जायना काणूनांतल्या जायना मोबायलार सकाळी हांव सांजेर मचोर पोर्नोग्राफी अश्लील चित्रां पळोवन बसचें तेंय एडिक्शनींग ही मोगाचें न्हू ताका लाभदोनी सकाळी सांजे मचोर गेम्स खेळचे मोबायलार स्मार्टफोनार गेम खेळचे भुरग्यांनी पबजी आनी पुरो सकाळी सांजे मचोर ती लाभदोनी न्ही तेय तात्कालीक सुखा खातीर मात कंत बेजार काडूंक काडटात ते तांकांय मतीन दूख आसा भुरग्यांक तें काडच्या खातीर आवय सांगतना बापय सांगतना कितें तांकां बगता तांकां पळयतना विचारल्यार मागीर बसोन विचारतना सांगतात मागीर सोडटात देखून इतलीं भुरगीं हांगा हाडलीं काल गुजी करूंगी तांकां मोग दाखोवन तांचें दूख लेगीत सोदून काडल्या थोड्या भुरग्यांक आवय बापाय नातिल्ली दूख आवय बापायन कठीण भायर तावन न्हू गुजी करचें तितले मार्क इतले घाल तांकां जाय जाल्लो मोग ना तांकां आशिल्लो सांगात ना तांकां जाय जाल्लें तांकां भायर व्हरून आपोवन व्हरून खाणी पुरा म्हणून हाडचेलें तसलें कांय ना ताच्या बदलाक शीक म्हणलें हें दूख हाडोवचें शीक म्हणून दूख हाडोवचें तशें देखून लाभदोनी सोडूंक जायना तांकां दुखता जाल्यार सोडूंक जायना म्हणटात देखून ह्या दृश्टीन पळयल्यार जायती ड्रग्स मात्र न्ही आल्कोहोल मात्र न्ही शॉपिंग वय तशें मागीर वस्तू घेवची सोय वस्तू कन्ज्युमरिजम वस्तू घेवची वस्तू घेया म्हणून एक आशा वस्तू घेवची आशा अशें कन्ज्युमरिजम मागीर फूड भायलें खाण जंक फूड भायर तावन खावचें इंटरनेट सगळो दीस इंटरनेटार आसचें मागीर दाराबाई पळोवचें मोबायलार बसचें अशेंत इतलीं पुरा ह्या दृश्टीनी पुराय ह्या दृश्टीनी ह्या देशा आमची बेजाऱ्या काडच्या खातीर तात्कालीक सूख मेळच्या खातीर तें बादाक करता म्हणजे फ्युचर पाड करता म्हूण कळल्यार तें करचें आपणें ताका म्हणटात लाभदोनी म्हणून हांगा मोगाच्या न्हू आमी थोड्याच्या घरांनी आनी पळयलां गुत्तून रांडोरलांगी कळीत आसून रांडोरलांक वतना म्हाका गिफ्ट मेळ्ळें कंपनींत आनी म्हणटात आंग्री गोस्ट म्हणून सांगल्यार हें बुद्धाचें कालें तांच्या बुद्धिजमांत हांव आयिल्लें व्हडलें पोट त्या मनशाक येदोडली माजा येदोडले मुर्ती येदोडलें पोट पांय लावचे पांयान तावन अर्द्या म्हणसर पोट तें व्हडलें पोट आनी खालें ल्हान गोमटी येदो म्हणटी सुंगून हाडली ल्हान गोमटी येदीश तोंड व्हडलो मांडो व्हडले दोळे तोंड येदीशन तूं कित्याक म्हळ्यार खावन दाखयता तें अशें खाल्लें दाखयता तें लक्की बुद्दा म्हणून थोड्या घरांनी बरोवन दवरला लक्की बुद्दा पटार बरोवन आनी पुरा तें दवरलें लक्क आनी पुरा म्हणून लक्कनी व्हडले लिसांव त्यो शिकोवंक ताचे तावन ताची गोमटी पळयली गोमटी येदीशी बारीक येदीशी येता बोटाचें ग्लान आसा तोंड येदीश येदी मिनी बिट्टी तोंड तें खालें दाखयता म्हणून येदोडलें पोट वचून कांय प्रेचें न्हू पोट खाली 24 वरांय पोट खाली पोट म्हणून खाली पोट कित्याक म्हळ्यार तोंडांतल्यान कांय खावंक जायना ताका ल्हान हें सुंगून हाडली म्हूण मोगाच्यान आमची सामाजीक खाली आमचे कुटामीक खाली कितल्या जाणांचीं काळजां मोणां पोटांक खाली म्हळ्यार मोग नासतना सांगात नासतना बुजोवण नासतना कश्ट आयकूंक म्हजें कश्ट दूख आयकूंक कोणी नासतना विसरतलो कोणी नासतना कितलीं जाणां चेडवां आज कश्ट जातात कितलीं जाणां खाली पोट काडून काळीज काडून खाली एमटी रित्यां काळीज रित्यां पोट कांय ना ते व्हडले आमची खाली पळोवन व्हडलें खाली जागो आसा काळजांत व्हडलो पोटांत आमच्या अंतर्मळांत भितरल्या अंतर्मळांत काळजाच्या अंतर्मळांत भितरल्या अंतर्मळांत व्हडलो खाली जागो खाली पडून गेला वो खाली जागो दूख हाडटा आमकां एकल्यांक दूख हाडटा आनी एमटीनेस वचूंक जायनासतना तो एमटीनेस भरच्या खातीर आमी ड्रग्स काणयता एमटीनेस भरच्या खातीर शॉपिंग करता एमटीनेस हें खाली पण भरच्या खातीर तांचो म्हणे बरोवंक जाता सूख बरोवंक जाता गे संतोश बरोवंक जाता गे म्हूण शॉपिंग करता वस्तू काणयता बैलें खाण हाडून पयशे पिड्यार करता वाच्यांक खाण नवी घालता नवी वस्तूरांक घालता आनी अशें करता आनी सोरोप येवन बेबदी जाता आमी एडिक्ट जाता ताका एडिक्ट जाता मोबायलाक आनी एडिक्ट जाता वो आतां कळ्ळें गे हें खालीपण बरोवंक आमी भायल्यान प्रयत्न करता भायल्यान हें बिलकूल कितलें वस्तूर काणया ही आमची दूख भितरले कडेन भितरले खाली जागो बगूंक जायना जाग्यार भायल्यान बरोवंक जायना तो भितर तावनूच येजे भितर तावन येजे देखून सदां तुमी देवाचें राज तुमचे थंय भितर म्हणटा जेजू मनशाच्या भायर येवचें कांय प्रेजें ना मनशाच्या भितर जावन भायर येवचें गरजेचें म्हणून भायर जावन भितर येचें कांय बाधक ना म्हणटा जेजू माथ्याच्या मंजलांत देखून मग आमी जेजूचीं उतरां आयकून आज पळयचें मुख्य विशय खाले म्हळ्यार कित्याक एडिक्शन लाभदोनी म्हणून सोरो म्हण आमी आतां करता म्हणून थोड्यांनी म्हणचें
सूक अभिप्राय दिवचे लब्धोनी कित्याक गी म्हणून लब्धोनी कित्याक गी म्हळ्यार तांणी म्हणचे घालें म्हळ्यार लब्धोनी सोरो गांजा हेरोइन आनी तंबाखू हें परत खावचें घालें म्हळ्यार ताच्या तीं खालें म्हळ्यार ताचे भितर केमिकल हुक्स आसात म्हणून गांस आसात भितर यात सोरो पियेल्यार सोऱ्याक गांस जाता पियेल्या क्षण सोरो धरून येता मागीर सोडूंक जायना म्हणून सोडूंक जायना म्हणून सोरो पिवंक सोडूंक जायना तंबाखू केल्यार सोडूंक जायना पूड ओडता आमी ती सोय केल्या ती सोय मोडूंक जायना कित्याक म्हळ्यार ती दनखण येयल्या आमी तंबाखून दनखण येयल्या तंबाखू दनखणोवचें हे कोक्की आसात भितर ती कोक्की घट्ट काळजा दनखण येतात म्हणून हें पुरा बेस्ट टायम आमी बंडाल सोडचें कांय ना तर मोगाच्या न्हू एक्सिडेंट जाल्ल्या तक्षणा तांकां इंत ड्रग्स दितात कळ्ळें न्ही आमकां आतां तितून मॉर्फीन दितात ते मॉर्फीन खाणिल्ल्या तक्षणा ते दूख चलता कितले मॉर्फीन दितात 12 दीस की 13 दीस थोड्यांक 1 म्हयने मॉर्फीन दिल्लें आसा मॉर्फीन गुळयो मॉर्फीन इंजेक्शन दितात मागीर त्यो दूख आनी एक्सिडेंट जाल्ल्या उपरांत कितलेक ते आस्पत्रेंत आसूं जाल्या उपरांत गूण जाल्ल्या उपरांत आमी घरा येता आनी घरा येयल्याच्यान ती दूख परतून आमी ते ड्रग खाणेता मॉर्फीन खाणेता ना विसरून गेला तर गांस आसुल्लो जाल्यार मॉर्फिनाक हे ड्रग्साक सोऱ्याक गांस आसुल्लो जाल्यार ते घरा येताना घरा येयल्या उपरांत ताका जाय जालें तेंत ना घरा येयल्या उपरांत ना जाल्यार सोरो ना ते मॉर्फीन खाणेनात हाचें हांव कळटा खाल्या म्हळ्यार हें चिंताप सारकें न्ही म्हणून आमकां स्पश्ट कळटा हें चिंताप सारकें न्ही आमी आमचें चिंताप सारकें न्ही म्हणून आमकां स्पश्ट कळटा मोगाच्यान देखून डॉक्टर ब्रूस कॅनडाचो नॉवार्डीक सायकॅट्रिस्ट वो हाचे बूक वाचताना बरे बूक हाणें बरयल्यात हाच्या एडिक्शना विशयांत तो डॉक्टर ब्रूस अलेक्झांडर हाणें एडिक्शना वयर एक प्रयोग 1970 1917 ते प्रयोग केलो ताणें खान गेले म्हळ्यार उंदरांक एक गूड केलो आनी ताका रॅट पार्क म्हूण नांव दिलें आनी 2 उंदरांक ताणें घालें 2 उंदरांक घालें रॅट पार्क केलें व्हडलो गूड केलो ताणें त्या गुडांत कलराचे बॉल दवरले ताचे भितर ताणें टाणेल दवरले हांगा रयले आपल्या टाणेल ताणें हांगा ताणें सुरंगा केलो उंदरांक खेळोंक तेणे वचून हेणे वचूंक आनी परत खेळोंक आनी तांकां खेळोंक थोड्यो वस्तू दवरल्यो उंदरांक खेळोंक आनी परत ते बॉल इशीन येतात तिशीन येतात तांचेर तातूंत खेळोंक आनी पुरा मागीर उदकाच्या बोंत ल्हान उदक करून दवरलें ताच्या बोंतून दोवोंक आनी पुरा उदकाच्या मदन सोंको केलो ताच्या वयल्यान दोवोंक आनी पुरा सोंको अशें करून ताणें खाल केलें वॉटर पार्क आपल्या भुरग्यांक तशेंच केलें वयर सोडच्यान अशें देंवोन येवचें पुरो केलें तांकां उंदरांक आनी एक जोडी एक दादलो एक चेडूं एक स्त्री एक दादलो आनी एक चेडूं 2 उंदीर काडटा एक जोडी ल्हान तरणाटी हांकां घालें तरणाटी न्ही ताचे भितर घालें आनी खेळोंक सुरू केलें सरवता गेल्या लक्षणां तीं चीज चणे आनी पुरा खावन नारळाच्यो कंतल्यो पुरो दवरल्यो ताका जाय जाल्यार बरी खेळोंक कालें जाय तें खावंक चीज आनी पुरा कालें जाय टाणेलांतल्यान दोवतात सोंक्या वयल्यान दोवतात उदका पळयतात दोवतात तिशीन आणशीन पुरा एम्युजमेंट थोड्याक लायटाच्या बोंतांनी गुंतात सळ्याक भोंवतात उरका सोडून देंवतात आनी पुरा ताणें आसल्या बरी करून बारी जॉली जाय जाल्यार हॅप्पी जॉली ते आसले हातान खायलें करता तो ताच्या इतल्यान एक आनीक तलेंत व्हडलो गूड करता तो आनी तो गूड करता ते गुडांत आसा ह्या बऱ्यान तो घेवलो दोनी गुडांनी काल करता म्हळ्यार त्या गुडांत ती 2 कोपां दवरता 2 कोपां एकांत इल्लीशी साखर घालून उदक दवरता इल्लीशी साखर घालतात उदक दवरतात आनी एकांत इल्लीशी साखर घालून सोरो घालतात ड्रग्सांनी घालतात ताका तिसल्यांत तें कोप तांबडें कोप हें आसलें दोवें कोप तांबड्या कोपान सोरो आनी परत 2-3 दवरतात आनी ह्या पार्कांत खेळोन आसतना ह्या दोनी कोपान ताच्या पार्कांत दवरतात ही सोंख्या वयल्यान दोवतात चीज खातात सोणे खातात जाय जाल्यार पुरो बरे नट्स आनी परत दवरल्या सोणे बादमां आनी परत दवरल्या जाय जाल्यार खातात आनी बरें एन्जॉय करतात आनी तांणी 2 कोपान एका कोपान सोरो एका कोपान गोड उदक दवरलें सोरो ही काल खेळोन येतात आनी पुरा ते सोरो उंगोन पळयतात पियना सोरो पियनात उदक मात पियेतात तिक्के साखर घालून उदक खाली उदक मात पियेतात आनी दोवतात आनी सोणे खातात आनी जॉलियात आतां काणटान तितल्यान घालें तितल्यान कांय ना खेळच्यो वस्तू कांय ना इल्लेशें पोटा खावंक इल्लेशें सणे आनी पुरा मात्र आनी कांय ना एकल्याकान तिशीन घालतात एकल्याकांगात चेड्याकान तितल्यान घालतात आतां चेडो खाल करता तेणे इल्ले सणे आसात चीज आसा आनी पुरो आसा खावंक एकान तांबड्या कोपान सोरो आसा 2 कोपांत उदक तें आसलें तांगा दवरलां थंय ताणें आपडूं ना चेडवा सांगता खेळटाना ती कुक्षेन आसतना दोवताना खेळोन जाय जाल्यार ती मोगा नासली मोग करना जाली तांकां जाय जाल्यार लव आनी प्रग करना जाली ती हांगा पळय हांगा ताका एकलो मात्र ताचें दिसोंक बरें दिसना तांच्या काणान तूं घालां तो इल्लेशें खाण खाता आनी इल्लेशें खाता खाण आनी उदक पळयता वचना तिसल्यान ड्रग घालें ड्रग पयल्या दिसा सांजाच्या भितर त्या ड्रगाचें उदक पुरो पियेता
आमाल जावन पडटा थंय 15 दीस जालें तेंत उदक तेंत ड्रगाचें उदक ताणें पिवंक उतना ड्रग घाल्लें सोरो घाल्लें उदक सोरो पिवंक उतना आनी आतां एक सुरू म्हणटा ना पियेता देखून डॉक्टर सांगता मनीस कित्याक पियेता गी म्हूण मनीस कित्याक पियेता म्हणजे एकसुरपणाचें दूख काजार जाल्ल्या तक्षण न्हवरो गेलो बायलेचें तें दूख देखून शॉपिंग मोबायल इंटरनेट कळ्ळें काल्याक मोबायल म्हूण काल्याक नवे वस्तू काडूनचें म्हूण कळ्ळें म्हूण तांकां मोगाचो बांद तुटल्यार तो सोसूंक जायना एकसुरपण भोगता ते एकसुरपणाचो दुसऱ्यान दिवंक जायना आतां गेलो जाल्यार थंय गेल्यार सदां फोन कर न्हू मोगा ना जाल्यार हांगा दुबाव तो दुसऱ्या सांगात आसा तशें म्हूण सांगल्यार थोडे फावटी दादलो हांगा आसा बायल गेले थंय बायल मोगान फोन करना कितें किरी तुका सद्दां फोन करचें कोणें म्हणून हाडे थंय तावन मोगाचो बांद तुटल्या वेळार थंय गेल्ली वकाल ती थंय मोगान नातिल्ल्या वेळार हाचे कडेन मोगान नातिल्ल्या वेळार हाका भोगता म्हणजे बायल मोग करना म्हणल्या क्षणां तो जागो तो दूख काडूंक तो सोरो पियेता बेबदो जाता ताका मरता म्हूण कळटा म्हणजे पपीस काळी जाणें लिवर येता म्हूण कळल्यार तो पियेता कित्याक पियेता ही दूख काडूंक म्हणजे बायल म्हजो मोग करना न्हय म्हूण थोडे फावटी चेडवां म्हळ्यार कठीण हे लाभ जातात वस्तुरांक ड्रेसाक मोबायलाक TV सिरियलाक आनी बरा भुरग्यांचें घर नितळ दवरनात आनी कांय भुरग्यांक पळयनात कित्याक न्हवरो तांकां तो दिवचो मोग दिना म्हूण सांगता ना म्हूण ह्या हुंदरांत हांव तो सांगता अशें म्हूण दाखयता मोगाच्या न्हू तांकां मोग ना सांगात ना मतीक इश्टागात ना हें सगळें विसारलो विसारताले कोणी ना उलोवंक कोणी ना शेअरिंग करूंक कोणी ना म्हणटना ही लाभ दोन येता मोगाच्यान आनी एक घडीत तो आमच्या मुखार दवरता डॉक्टर ब्रूस अलेक्झांडर आनी एक घडी दवरता व्हिएटनाम झुजांत अमेरिकेचे सैनीक थंय व्हिएटनामांत आसुल्ले कितले सैनीक आसुल्ले तातूंत 20% म्हळ्यार कितल्या गजारांत येत कितले गजार येत 20% म्हळ्यार थोडेशे हे सोजर ते सिकपत जातात थंय सिकपतात तांकां सकाळीं उठोवन काम करूंक जायना हात पांगतल्यान करता बंदूक धरूंक जायना म्हणून ते तेंचे आसले डॉक्टर सायकॅट्रीक डॉक्टर तांकां पळोवन उलोवन जाल्ल्या प्रमाण तांकां तसल्यांक 20% पळया मोगाच्यान कितल्या जाणांक म्हणून तांकां खाल म्हणटार तांकां ड्रग दितात कोकेन म्हणलें ड्रग तांकां सकाळीं उठल्या तक्षण तांकां ड्रग दितात काणोवंक उदकांत काणोवंक इतल्यातल्यान ड्रग दितात आनी ते ड्रग काणयल्या तक्षण ते बरे जातात आनी आतां 2-3 वर्सां ते ड्रग काणून येता ड्रग्सांक काणयतात एडिक्ट जाले आतां म्हणून आनी ते फाटी येता म्हणटाना हांगा माध्यमाच्यांनी सांगलें इतले जण 20% सोजर ड्रग्साक एडिक्ट जाल्यात ते आतां अमेरिका फाटी येतात वॉर जालें झूज जालें महाझूज जालें आतां व्हिएटनामांत अमेरिका येताना ते कठीण पियेतात आनी आमच्या अमेरिकाच्या गल्ल्यांनी ड्रग विकताले पेडलर आसात ड्रग विकचे मनीस आसात सगळे बॅगांनी ड्रग काडून विंचून येतात आमचे अमेरिका गेले म्हणून व्हडल्या माध्यमाचे गुत्तात तुमकां हे टीव्हीचेर कशे उलयतात म्हणटे एक TV चॅनलांनी येवंक सुरू जालें हे मनीस आयले तांचे कुटुंबां गेले कुटुंबां ती भुरग्यांनी बायलेन पतीन भुरग्यांनी आवय बापायनी त्या सोजारांक पटलून धरून तांकां मोग करतना आपूण ही लाभदोनी आसा थंय ड्रग काणयतलो म्हणलें ते विसरून गेले 95% आनी 95% सोजारांनी ड्रग काणोना तांकां परतून मिलिटरीन तांकां मॅसेज धाडली तुमकां रिहॅबाक वचचें गे म्हणून पुनर्वसती म्हळ्यार हें ड्रग सोडच्या इस्कॉलांक थंय हांगा ती इन्स्टिट्यूशन आसात रिहॅब आसात रिहॅबिलिटेशन आसात ते रिहॅब सेंटरांक वचचें गे तांकां वचचें गरज ना 95% वचूंक येनात तांणी आल्कोहॉल काणूंक येना तांणी ड्रग्स काणूंक येना सोडलो तर ड्रग्सा हेपटी काणयल्या उपरांत ताका दर काणूंची काळजांचो शिरकोवची ही वेवस्था तांचो सोऱ्यांत आसा जाल्यार ड्रगांत आसा जाल्यार तांणी घरा येयल्या उपरांत पिये जालें न्हय सोरो आल्कोहॉल काणय जालें न्हय परतून तांणी लाभदोनी खरी जाली न्हय ते पियोंक उतनात कित्याक तांकां मोग मेळ्ळो तांकां सांगात मेळ्ळो बायलेचो भुरग्यांचो सांगात आवय बापायचो सांगात मेळ्ळो आनी तांकां मनोरंजन मेळ्ळें आवय तावन वाचचें खेळचें जॉली करचें बरें मेळ्ळें बापाय तावन सगळें तांकां विसारतलो बायल जेवलो गे भूक लागता गे कोसाय न्हीद पडली निसारतेली आंत उलोवंक बायल आसा भुरगीं आसात शेअरिंग करता ताचीं बोगणां सांगोवंक हेरांनी ताचे कडेन सांगोवंक हें पुरा जाताना सोऱ्याची गरज ना ड्रगाची गरज ना म्हूण डॉक्टर सांगता व्हिएटनामार आतां देखून मोगाच्या न्हू प्रोफेसर डॉक्टर अलेक्झांडर सांगता लाभदोन येवंची कल ही म्हळ्यार आमच्या परिसरांत आमच्या वातावरणांत घरा जर तर आमी हे बापायक बायलेन आनी भुरग्यांनी वरवेंगड दवरलो जाल्यार कॅर करूं जाल्यार तो सुरू सोऱ्याक लाभ जाता जर तर न्हवऱ्यान आनी भुरग्यांनी मेळून आवयक त्या बायलेक विंगड दवरलें जाल्यार ती काल करता ती फोनाक इंटरनेटाक आनी अशें शॉपिंगाक आनी कळ्ळें आनी अशें न्हू ती लाभदोनी सुरू जाता विड्रॉ तिका ते परिसरांत हाडून तिका त्या घरच्या परिसरांत हाडून तिका लाभदोन येता
प्रोफेसर पीटर कोवी सांगता काय म्हळ्यार एडिक्शन तें काल करता म्हणून सांगल्यार एडिक्शन आमकां तें बॉन्डिंग ताका एडिक्ट म्हणून आमी आपोवन उजो म्हणटा या बेबदो म्हणून उजो म्हणटा कोणाकच बॉन्ड लाभदो न्ही म्हणून एडिक्शनाक तो बेबदो म्हणून उजो काल म्हणाजे म्हळ्यार बॉन्डिंग म्हणाजे बॉन्डिंग ना म्हणाजे बॉन्डिंग म्हणाजे म्हूण सांगता तो सोऱ्याचें बॉन्डिंग म्हणाजे म्हूण देखून आमी हांगा कोणा बेबदो एडिक्ट म्हणना आमी हांगा आत्मज्योती आश्रमांत मस्त जाणां काडटात ह्या फाटल्या एक 13-14 वर्सांत हांव न्हू ह्या आल्कोहोलीच्या विशयांत जायतली इंट्रस्ट करून रिसर्च करून ते कशें काडचें कित्याक धरतात हें कित्याक पियोवन मेळटात पियोवन फाड म्हणून गुत्तासोनी ते बादा करता म्हणून गुत्तासोनी ते पियेतात कित्याक म्हणून आमी सोदून काडलें कित्याक लाभदोन येता सोऱ्यातावन कित्याक नाका मेळटा हेरांतावन मेळनातलें सोऱ्यातावन काल मेळटा म्हूण सोदून काडल्या वरवीं इतलें रिसर्च केल्ल्या वरवीं इतलें आमी शिकल्या वरवीं आज आमकां कळ्ळ्या वरवीं ह्या पियोनेच्या मनशांक ह्या बॉन्डिंग जाल्ल्या बॉन्डिंग म्हळ्यार संबंद जाल्ल्या सोऱ्या लागीं संबंद जाला आमी म्हणटा तांकां सोऱ्या लागीं संबंद केल्लो शॉपिंग आवटू संबंद केल्लो नातल्यार कंप्युटराचेर इंटरनेट आवटू संबंद आसले एडिक्ट म्हणना आमी हांगा वर्ड यूज करना एडिक्ट म्हणून उजो तो म्हणून उजो एडिक्ट म्हणून ताका मिनींग ना संबंद केला संबंद सोऱ्याच्या बटली लागीं संबंद केला म्हणटा आमी सोऱ्याचो संबंद नाजाल्यार आमी काल म्हणटा शॉपिंगाचो संबंद आनी इटिंग म्हळ्यार फूड जंक फूड संबंद ते संबंद म्हणून आमी इंटरनेट संबंद म्हणून तें बारी बरें म्हणटा बॉन्डिंग देखून मनशाच्या अंतर्मळांत हांव न्हू बॉन्डिंगाची गरज आहा एक तुज्या पत्नीची बॉन्डिंगाची अंतर्मळांत हांव ताका गरज आहा देखून तो बॉन्डिंग जाता बापायक आनी आवयक अंतर्मळांत हांव बॉन्डिंगाची गरज आहा देखून थिंग बॉन्डिंग जातात बॉन्डिंग आसल्यार आमी हॅप्पी आनी हेल्दी आसा मोगाच्या न्हू ते बॉन्डिंग जाल्यार मात आमी हॅप्पी आनी हेल्दी आसा भलायकेंत आसा पूण आयसोलेट केल्यार ट्रॉमॅटायज केला आमकां आयसोलेट इंगड केल्यार आवयच्या मोगात हांव देखून सांगत आसलीं भुरगीं इशीन येताना तांकां कावन्सिलिंगाची मस्त गरज आहा कावन्सिलिंगाची थंय जावन कुवेट तावन गे गल्फात तावन गे अमेरिका तावन गे आनी ऑस्ट्रेलिया तावन भुरग्यांक काडटात आनी हांगीच घालून सोडटात चलतात कावन्सिलिंग करूंक ना वो तांच्या मोगाचो बांद तुटल्या वेळार तांकां त्या अंतर्मळांत हांव बांद जायचे तांकां देखून थंय घालता ड्रगान पडटात शॉपिंगान पडटात शिकोवंक शिकनात तशें देखून कावन्सिलिंगाक तांकां पयल्यान सांगलें जाल्यार ती अर्थ गणखण येतात त्या बॉन्डिंगाचें ती शिकपाच्या बुका लागीं बॉन्डिंग करतात देखून जिणेन सुलवणी आयिल्ल्या वेळार आमी ड्रगाचेर पडटा ट्रॉमॅटायज जाल्ल्या वेळार म्हणल्यार कोलो शॉक बसलो भुरग्यांक तावन गे कुटुंबांत तावन गे इश्टांत तावन गे कोणें मोस केलो बिजनसांत शॉक जालो बिजनस पडल्या तक्षण ट्रॉमॅटायज जालें देखून त्या ट्रॉमा काडच्या खातीर आमी पियेता बॉन्डिंग सुकताना आमी हॅपिनेस हेल्थी आसाना त्या खातीर आमी सोरो पियेता आनी मादक द्रव्यां खाणेता तेन्ना ह्या दुखीत हांव सुटका मेळच्या खातीर सोऱ्याक ड्रग्साक पोर्नोग्राफीक आमी बॉन्डिंग करता हाच्या लागीं बॉन्डिंग करता तें जायत मागीर जायनातल्यार जावंकूच जायना नातल्यार न्हीद पडना म्हणटात थोडे पळयनातल्यार आनी पुरा कित्याक म्हळ्यार ताका बॉन्डिंग जालां तें बॉन्डिंग काडचें कशें तें आमी पळोवचें पडटा बॉन्डिंग काडूंक प्रयत्न करचे पडटा वय कित्याक सोरो धरतात तें आमचें मनशां सैम काल करचें म्हळ्यार आमचें नेचर काल म्हळ्यार बॉन्डिंग आमचें एक तूं बॉन्डिंग मोडताय जाल्यार आनी एक दनखण येता जर तर न्हवरो पतीन सो मोग करना जाल्यार ती काल मोबायला कडल्यान दनखण येता मागीर पती नातल्यार जाता मोबायल आल्या जाल्यार सिरियल आल्या जाल्यार तशेंच पती जर तर बायलेक दुखयता आनी कोणाक दनखण येता जाल्यार बायलेन न्हवऱ्याचो मोग करूना जाल्यार तो कोणाक एकल्या दनखण येता सोऱ्याक घे आनी कोणाक दनखण येता आनी दनखणूचें ते करून दनखणूचें मनशाच्या सैमांत आसा एक मेळना जाल्यार आनी कडेन दनखण येता देखून आमी दनखणूचें लाभदोनी म्हणच्या बदला दनखणूचें म्हणून बॉन्डिंग म्हणून आमी म्हणाजे स्वाय दनखणूचें म्हणाजे दनखण येलां आनी कोणाक दनखण येलां सोऱ्याक तशें आमी हांव आनी पाद्रा उलयता म्हणटा तुवें सोऱ्याची बटल दनखण येयलें सोऱ्याक दनखण येलां म्हूण सांगता हांव ताचे कडेन ताका एडिक्ट आनी परला बेबदो आनी परला म्हणूंक वचना आमी तशें बॉन्डिंग जाता देखून मोगाचें न्हू आमकां बॉन्डिंग आसा कामाचेर बॉन्डिंग आसा आनी कुटुंबा लागीं कुटुंबाच्या मोगांत बॉन्डिंग आसा इश्टांत हांव सेऱ्यान हांव संबंदाचो बॉन्डिंग आहा आमकां दनखण येलां आमी कामाक दनखण येलां कुटुंबाच्या मोगाक दनखण येलां इश्टांच्या मोगाक दनखण येलां आनी सेसंबाराक दनखण येलां सेऱ्यांक दनखण येलां संबंद आसा देखून आमी कांय करता आमच्या आस्तान इकून आमी सोरो पियेना कित्याक आमकां हें पुरा मेळटा मागीर सोरो काल्याक आमकां हें पुरा मेळटाना देखून आमकां
देखून मगाच्या न्हू हें नासल्यार मात्र हें बॉन्डिंग नासल्यार कुटुंबांत मोगू नासल्यार इश्टांत न्हू घरच्यांत न्हू कामांत न्हू आमकां हें बॉन्डिंग हें दणखणें ना जाल्यार आमकां आमी काय करता सोऱ्याक दणखणें येता आनी त्या धरल्या वेळार आमी काय करता आमी तांणी खाले हाळे तो मोग नासल्याक तांणी दणखणेलां तो संबंध नासल्याक ती बुजोवन नासल्याक दणखणेलां आनी तें दणखणेलां आमी काय करता तांकां शेम करता तांकां शिक्षा दिता समांग हें करचें समाजीन करचें समांगी आमी तांकां शिक्षा दिता आनी व्हडली मांडावळ करता व्हडली मांडावळ स्ट्रॅटेजी करता तांकां ते जेलांत घालूंक त्या सोऱ्याच्या हाका व्हडल्या संस्थांनी घालूंक सोरो काडचे संस्थे आहात थोडे पिवने काडचे संस्थे व्हडले व्हडले बांदून घाल्यात इतले लाख जाल्यार उणी लाख दिवन तांकां थंय घालता इल्लोसो मोग दिवन सोरो सुटोवंक आमी ना इल्ली ताका बुजोवन दिवन आमी सोरो सुटोवंक कोणी नात तांकां आमी शिक्षा दिता तांकां शेम करता बेबदो म्हणून शेम करता आयले गेल्यार सांगता शेम करता हें खरी येत गे आमी म्हणून पळयचें लाभदोनी त्या तशें केलें जाल्यार आमी तांकां शेम केली जाल्यार तांकां शिक्षा घाली जाल्यार व्हरून सोरो सुटोवच्या ह्या केंद्रांनी घालीं जाल्यार आमी खालें चिंता वो मोग नासतना सोरो धरलो ताणें देखून ताका वखदां दिवन केमिकल दिवन वखदां दिवन आनी कितें दिवन तांचें सोरो सुटोवंक आमी प्रयत्न करता हें जाता गी देखून ते संस्थेंतून भायर येयल्या दिसता दुसऱ्या दिसा वचून परतून पियेतात कित्याक तांकां जाय जाल्लो मोग तांकां जाय जाली बुजोवन तांकां जाय नासलें शेअरिंग तांकां जाय नासलें सांगात तो सांगात दिनासतना मोग दिनासतना आतां आमी सोरो सोडोवंक थंय गेल्या क्षणां थंय तें नांतना मोग ना सांगात ना तें उलाणें ना कांय ना थंय दिवचें फक्त वखदां घालीं जेवण दिलें भितर घालें आनी इतलें बिल्ल बरो आनी हाडा म्हणून ते संस्थे आहात हांगा बोंतोनी जाल्यार संस्थे संस्थे हाका पळयतना तो दूख येता त्या संस्थांच्या लागीं वचून म्हाका मस्त कडेन आपयतात येया म्हूण हांव वचोंक तसो म्हाका पळयतना दुखांक गळटात ते मोग आकाश येयल्ले बुजोवणे कशें येयल्ले आनी हे तांकां म्हणजे उतार विसारचें कसो आय म्हणून तांचेर उलोवचें तांचें आयकोवचें कोणूच नात ताच्या बदलाक ताचे ताणें सोरो सुरू केल्लो आमी काय करता तांकां व्हरून हरल्यांत व्हरून घालता हें सोमांगी आमी करचें ते आमकां तांची दूख सड येता गी देंवयता तांची लाभदोनी सड येता गी उणी करता तांचें एडिक्शन सोड्याक ह्या ड्रग्सांक सड करता गी उणें करता देखून मोगाच्यान हें आमी आज चिंतून पळोवन देखून तुमकां उलो दिता हांव तुमकां उलो दिवन लाभदोनी वचून हेंचो लाभ तांची लाभदोनी वर्स करता ताच्याक चड करता वय हाच्या तद्विरोध स्ट्रॅटेजी आमी करी जाय मोगाच्यान पोर्चुगालांत हाच्या विरोधूच देखून थंय व्हरून घालच्या बदलाक ताच्या विरोध आमी एक नवी मांडावळ करीचे तांकां जाय तांचो थळो आयकूंक तांकां मोग करूंक संबंद आसा करूंक तांकां धरून खाणोवंक तांच्या मोगांत बांद आसा करून धरून खाणोवंक तांकां जाय हांगा इसले मस्त जाणांनी सोरो सोडला मस्त जाणांनी सोरो सोडला कित्याक म्हळ्यार आमी घरच्यांक हें नासतना हांगा एकल्या काणून आमी कावन्सिलींग करना ताच्या सांगाता रावन तेली ताचे सोदून काडटा तो काल्याक ताणें सोरो धरून खाणेलो कालें ताका मेळनासल्या खातीर कालें पयलें धरना आलो ते कोणें तुटयलें तें पयलें धरना आलो सोड न्हू आतां ताणें तें पयलें धरना आल्याक काडलें देखून आतां सोरो धरून खाणयला देखून पयलें कितें धरना आलो ताचें काळीज कितें धरना आलें तेंत पाटयेचें तें आयल्या तशें कुटुंबाच्या सोदून काडटा कोणा वरवीं जालां म्हूण ताका आपयता ताका कावन्सिलींगान ताच्या नाच्या मदें परतून धरून खाणोवच्या बरी करता ते जाल्यार सोरो सोडटात तशें केल्ल्यान आमकां 100% सक्सेस मेळ्ळा हांगा कोणी फाटी वचना ताणी थंय म्हटल्यार घांस मेळ्ळ्यार आमी पयलें सांगता म्हळ्यार अशें तूं संबंद मोडशी जाल्यार परतून तो पियेता आमी सांगून धाडटा तशें ते तीं कॅरफूल जातात परतून दणखण येतात भुरगीं पप्पा म्हूण मोगान उलयता पतीन आपलो न्हवरो म्हूण सगळो तिचो सांगात ताका दिता मोग दिता ते जाल्यार पळय पिवून सोडटात देखून पोर्चुगालांत मोगाच्या न्हू 1% सगळ्या लोकांत 1% म्हूण सांगल्यार 1% म्हळ्यार आतां भारतांत 1 कोटी ड्रग एडिक्ट्स आहात म्हूण सांगल्यार 100 कोटींत 1.3 कोटी ड्रग एडिक्ट म्हळ्यार कोल्यो शॉकनिंगी पोर्चुगालांत 1% पॉप्युलेशन ड्रग एडिक्ट जाल्लें आनी त्या दळा तांणी खान करूंक गेलें तांकां शेम करूंक सुरू केलें तांकां जेलांत घालूंक सुरू केलें तांकां कठीण शिक्षा दिवंक सुरू केली आनी तांकां लोकां मुखार आनी शेम करून ड्रग म्हळ्यार कठीण माफिया म्हणून व्हडलीं नांवां दवरून तांकां शेम करूंक सुरू केलें तांकां नालिसायेच्या बुकच्याबरी केली शिक्षा दिली तांकां आनी कठीण जेलांत घालून बंदीत व्हडल्या वोंटी आल्या व्हडल्या जेलांत घालून तांकां कठीण शिक्षा दिली आनी मुखार पियोन जमून 5 वर्सांची 6 वर्सांची शिक्षा आनी परत दिली आनी भायर सोडल्या उपरांत सोड जावन जेलांत बरोवन आयली व्हडलीं जेलांत ड्रग एडिक्टां बरले चड ड्रग एडिक्ट जाले देखून एक तांचो बरो प्रायम मिनिस्टर आयलो बरो एक प्रायम मिनिस्टर आयलो आनी थोड्या तेंपा पयलें त्या प्रायम मिनिस्टरान काय केलें ह्या सायकॅट्रिस्टांक पर आपयलें आमच्या तल्या येळिल्ल्या शिकोवन ह्या तूं कावन्सिलरांक आनी ताणें क्लिनिकल सायकॉलॉजी शिकिल्ल्यांक डॉक्टरांक एक व्हडलें मिटींग आपयलें ताणें आनी आपोवन तांच्या लागीं डिस्कस केलें आनी तांकां ताणें सांगलें आमकां एक तुमी प्लॅन करून दिवचो गी म्हूण
हे डॉक्टर्सांनी पुरा क्लिनिकल सायकोलॉजिस्ट बसले हे कावन्सिलर्स डॉक्टर्सांनी बसोवन तांणी चर्चा केली हे काले पियेतात म्हणून मागीर तांणी एक रिपोर्ट दिजे म्हणून गव्हर्मेंटाक तांणी आपूरबायचो रिपोर्ट दिलो तांणी पयले नंबर 1 पॉयंट त्या रिपोर्टान काय सांगलें म्हळ्यार डिक्रिमिनलायज द ड्रग्स म्हणून कोकेन आनी गांजा हेरोईन ही पुरा कायलें करचें म्हळ्यार ती क्रिमिनल न्ही म्हणून खंयच्या अंगडीन ती मेळयेत म्हणून लायसन्स काणी येत आनी अंगडीन ती मेळयत क्रिमिनल न्ही म्हणून काड म्हणून तांणी एक काणून सांगचें म्हणून सांगलें ते म्हणून दुसरें घालें म्हळ्यार तांकां क्रिमिनल दी देखून तांकां जेलांत घालना आनी परत शिक्षा दिवन जो म्हण दुसरो पॉयंट तांकां शेम करून जो म्हण तिसरो पॉयंट तें पळोवन कोणी म्हळ्यार पियेल्यान ताणें पळय तांकां जायतले कावन्सिलर आमचे ते रेडी आसा जे मोग दिवचे पुरा म्हण कुटुंबांक तरबेती करीचे तांच्या कुटुंबांत तो कोसो आयलो कोसो तसो बांद तो गांस तुटलो आतां खाल्याक तो दनखणेला तांणी कित्याक दनखणेला कित्याक ते मोड दनखणेलें कोणें तें पयलें काळजान दनखणेली मोग संबंध कोणें मोडला तो परतून आसा करूंक कावन्सिलर्स तांणी तयार करचें म्हणटाले आनी तांणी घालून करचें परतून तांकां समाजींत घालून तांकां घालून तांकां ट्रेनींग दिचें म्हणून तांकां तशें जाल्यार तांणी काम केलो तांकां शिक्षा दिवचो जेला मानचो वो पयसो तांकां तो म्हण इतलो पयसो बजेटान दवरलो पयसो आतां खाली केलो तांणी हांकां हाडून तांकां कावन्सिलर मुखार तरबेतीक दिवन तरबेती दिली तांकां आनी तांकां मोग कुटुंबाच्यांक तरबेती दिवन तांकां कुटुंबाक फाटीं पाडून कुटुंबांत काडूंक वापरचो पयसो आतां परतून कुटुंबाक काडूंक समाजीक काडूंक तांणी पयशे घाले आनी तांणी सांगलें घालें म्हळ्यार तांकां गॅरेजींनी मॅकॅनीक आहा जाल्यार तांणी गॅरेजीन काम करतना अर्दो सांबाळ गव्हर्मेंट दिता म्हूण हर एका गॅरेजीन काणयलें कितें म्हणजे हुशार ये अर्दो सांबाळ ताका 4,000 सांबाळ आसा जाल्यार $4,000 सांबाळ आसा जाल्यार ताका 2,000 गव्हर्मेंट दिता 2,000 कंपनी दिता देखून कंपनी म्हणाले आमकां जाय म्हणून आमकां पुरो गॅरेजीन काणयलें ड्रायव्हर बस ड्रायव्हर आले गव्हर्मेंट बसाचेर प्रायवेट बसांनी कामां मेळ्ळीं टेम्पाचेर लॉरयेचेर आनी पुरा ताका 2,000 गव्हर्मेंट दिताना 2,000 कंपनी दितली कंपनी जाली तशें तांकां बरो सांबाळ मेळटाना तांचें काम बरें जालें तशें बरें जालें थोडे इंजिनियर्स जावन गेले थोडे आस्पत्रेनी काम करून गेले आनी थोडे तशें जावन तांकां अर्दो सांबाळ मेळटा म्हणून तांचें पिवोवन तांणी सोडून सोडलें तांकां प्रगती जाली तो दुडू पुरा तांणी ताका घातलो आनी 15 वर्सांनी मोगाच्यानो 50% ड्रग एडिक्ट उणें जाले 1 करोड आसले कडेन ते 1 करोड 50 लाखांक येवन रावले इतले तांचे संकाल समोर 100 आसल्यार 50 सांग पावले तशें केल्ल्यान कोणी तांव ड्रग काडून शेताना अंत तें वय तांकां कुटुंबां फाटीं हाडूंक आनी पुरा हें पळोवन अमेरिकांत आनी युकेंत इत बरान चलता हें काम बरें चलता आनी गॅरेजींनी फॅक्टरीनी आनी परत तांकां काम दितात अर्दो सांबाळ गव्हर्मेंट दिता तांची संवय मोडूंक तांची संवय सोडूंक आदार दिवंक आसात तांच्या ही ते पत्तेनी सोदून संबंध कुटुंबा संगी इश्टां संगी तांकां संबंध परतून रुपीत करूंक वावूरत आसात मोगाच्यानो आमकां कळ्ळें आतां कारण एडिक्शनाक कारण ड्रग्स अल्कोहोल शॉपिंग फूड आनी इंटरनेट मोबायल जुगारी ह्या नमूनेची पुराय लब्धोनी आसा एडिक्शन्स आसात हाका मेन कारण म्हळ्यार कंत बेजाराई सलवणी जाताना कंत बेजार येता सलवणी येताना मोग दिवंक आदार दिवंक बुजोवंक कोणूच सुनांत बुजावन दिवंक इश्ट शेजारी समाजींत बारी उणें जाल्यात पयलें कितें जालें जाल्यार कोसाय बा कित्याक बेजार म्हूण विचारतलो ताचेर उलयतलो आतां एक फोन केल्यार फोन काडचे इश्ट मस्त आसले आतां समाजींत हलय बुजावन दिवचे कोसाय निसारचे मोग दिवचे सांगाती दिवचे इश्ट समाजींत नांत फोन केल्यार कोणी उखलनात मनीस एकसुरो जावंक पावला समाजांत एकसुरी जाल्या संबंध उणें जाला देखून आमी म्हणटा ह्या पियेवण्याची रिकवरी करचें म्हणून पियेवणें सोडायचें म्हणून आमी पळय रिकवरी ताची न्ही कुटुंबाची रिकवरी जायचे समाजाची रिकवरी जायचे हल्यान ती दया दाखोवंक हल्यान ती मोग दाखोवंक हल्यान ती संबंध दाखोवंक आनी तांकां परतून गट बळादी करूंक आमी काय करचें म्हळ्यार आमी सगळ्या समाजाची कुटुंबाची रिकवरी जायचे हास्य सगळ्या कुटुंबान बदलाचे कुटुंबान रिकवरी करचें संबंध फाटीं हाडूंक एकामेक आदार दिवंक उलोवंक बुजोवंक काळीज हाळी करूंक मौन उल्लासूंक काळीज हाळू करूंक कुटुंब समाज रॅट पार्क जावन नजो रॅट पार्क कुटुंब समाजात रॅट पार्क जाला तांच्यात संवसारान खेळोनात ना हांकांय बुजोवंक आमी पळयचे एडिक्शनाक जाय आय लव यू म्हणची पतीन येता बेबदा आहा जाल्यार आय लव यू म्हणची आय एम विथ यू म्हणचो न्हवरो आय एम विथ यू आय सीट विथ यू आय एम विथ यू आय लव यू म्हणची बायल तशेंच म्हणचो न्हवरो तशेंच म्हणची भुरगीं तशेंच म्हणचे आवय बापूय तशेंच म्हणचे इश्ट आमच्या समाजीन जाय हे दोळ आमी एडिक्टांचेर झूज मांडलें
येदोळ आमी एडिक्टांचेर झूज मांडलें आतां आमी संबंद बांदिचे येदोळ म्हणसर आमी तांकां झूज मांडलें खंय गेल्यार पोलीस ते हे धरून जेलांत घाल शेम कर तांचेर व्हडलें वॉर झूज मांडलें आमी आतां तांचो संबंद बांदी जाय आनी एडिक्शनाचे विरोध सोबत जावन आसा अजाप पावनांतल्यार पुरो आमी अजाप पावनांतल्यार पुरो हें एडिक्शन हे पियोने ह्या बेबदेपणाचो विरोध सोबत जावन आसा घालें म्हूण सांगल्यार संबंद मोगाचो संबंद तो संबंद तांकां दिवन आमच्या समेस्त ह्या पियोन्याक बली जाल्ल्यांक पियोनेच्या बली जावन ताका दनखणयल्ल्यांक पियोने दनखणयल्ल्यांक इंटरनेट दनखणयल्ल्यांक शॉपिंग दनखणयल्ल्यांक आनी मोबायल दनखणयल्ल्यांक आनी काम दनखणयल्ल्यांक हांकां पुरा तांकां सुटका मेळच्या खातीर आमी मोगाचो संबंद तांकां परतून आसा करया आमेन. दिव्यवाणी